रिवणा ग्रामसभेत रिवणकरांनी आयआयटीक येवकार दिला। आयतारच्या बसकेत आयआयटी रिवणा जाय म्हणून सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसाय आनी रिवणकरांनी मेळून थाराव मंजूर केला। सांग्यार आयआयटी नाका म्हण सांगेकारांचो विरोध आशिल्लो। ह्याच संदर्भात वेगवेगळ्या वाठारात आयआयटी खातीर जागा सोदपाचो वावर चालू आशिल्लो। पूण रिवणा जाल्ल्या आयताराच्या ग्रामसभे वेळार सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसाय सयत थळाव्या लोकांनी थणसाणेन आयआयटी रिवणा मळेवाड्यार जाय म्हण ग्रामसभे वेळार थाराव मंजूर केलो। आयआयटी सारखे प्रकल्प गावात जाय अशें ग्रामस्थांचे म्हणणे। गोवा स्वतंत्र जाल्ले आज तुम्ही 60 वर्ष जाली, कांयच जावं ना गांवांत। डेव्हलप म्हणजे कांय तर कसलेच कांय विचार येवंक ना। तेन्ना म्हाका अशें दिसता की तुवें बेस्ट काम केलें। पयलीं आतां म्हणटा उठ्ठाण लोक म्हणटा की तूं सर आमचें आसतलें, कोण आनी कोण आसतले, अशे प्रोफेसर आमचे आसतले। पयलीं जेन्ना गोवा स्वतंत्र जाले उपरांत हांगा शाळा चालू जाली तेन्ना आमकां महाराष्ट्रांतल्यान जावं बेळगांवच्यान गुरुजी हाडचे पडले, भायले गुरुजी आसतले। समज इंग्लीश शिकोवपाक केरळाच्यान लोक हाडचे पडले तेन्ना आज इंग्लीश शिकोवपाक आज केरळाचो सर प्रोफेसर हांगा ना, आज आमचे भुरगे सर प्रोफेसर जाले। मराठी माध्यम शिकोवपी ते आमचे भुरगे आज सगळे बायो गुरुजी आमची गोंयकार जालेले आहा। तेन्ना हे आयआयटी जाल्या नंतर आमच्याच भुरग्याक फुडें लॅबोरेटरीमॅन जावं प्रोफेसर जावं आमच्याच लोक तितून जातले आसतले। हे आयआयटी गोंय बाबा आसता काणकोण वाळपय आमकां दिसता दरेक देवान आमच्याच दारां हाडपा खातीर इतलो सगळ्यांनी उपोज केलो आसतलो। आनी आयज असो म्हणजे एक एज्युकेशन आमी म्हणटा एक हें नाका तें नाका मागीर आयज एज्युकेशन एक हांव येता आनी असल्या टायमार जर आमी जर सपोर्ट करना जाल्यार हेज्यान व्हडलें आमकां हेजें वायट अशें म्हणून आमी कांय म्हणपाक शकपाना। कारण हो एक बरो आमकां चान्स येयलो आसा आनी आतां तेंच्यांनी म्हणलें तशें एक बारीक बारीक मनशांची सुद्दां जप्प करून सगळ्याच गोश्टी जायना। एक पयलीं स्कुलां आसता, बारीक बारीक स्कुलां आसता, तेजी हळू शाळा व्हडली व्हडली जावन मागीर हायर सेकंडरी जाता। पयलीं सुरवातेक बारीक बारीक जातले पूण तेजे नंतर जो विचार आसा तो विचार करपाक जाय। कारण आमी समज तेंच्यांनी म्हणलें तशें फाल्यां समज आमी हांगा हाडूंक ना आयआयटी त्या जाग्याचेर समज तुमी कोणें घर बांदपाक लागले तुमी कोण हाडोवपाक शकपाना। आयज जर बरें कामाक जर ती जागा जर जाता जाल्यार ती जागा आयआयटी कडेन दिवची आनी आमच्या सगळ्यांच्या सपोर्टान कोणेच फाटल्यान रावचें न्ही। कारण एक दीस लोक मनशान जर फाटल्यान रावन जर तो विचार करनासतना सगळ्यांनी सपोर्ट करतो। लोकांक सांगला आनी लोकांक खबरी आसतलें लँड यूज पॅटर्ना खातीर आज जी पळय 10 लाख आनी जागा आसा ती एक विशिश्ट लोकांच्या ताब्यांत आसा ती जागा विशिश्ट लोकांच्या। आज आमी म्हणटात आमचे फातिमा स्कुला फाटल्यान प्लॉट केले विकले भायल्यान सगळे लोक आयले आनी रावले। हांव दोळे मुखार हाडटा समज ही जागा आज सरकारान घेतली ना, सरकाराक मेळटली ती जागा, ती सरकाराक जागा घेतली ना आनी ती मनशान ती एक विशिश्ट समाजाच्या लोकांक विकली आनी भायल्यान हुबळी धारवाडसाण हाडून ती हजारांनी लोक घर बांदून रावपाक लागले। आमी कांयच करूंक शकपाना। आमी तांकां विचारूंक सुद्दां शकना की तुमी हें घर कित्याक बांदली काय म्हणून। जाल्यार हो एक मोठो थ्रेट आसा। आमच्या गांवांत आजून पर्यंत शांतीन सुखान सगळो गांव वेवस्थीत चलता, केन्नाच कसले कास्ट रिलीजन इश्यूज आमच्या गांवांत आयले ना। पूण ही जर मोठ्या प्रमाणात जर हे बेळगांव हुबळी किंवा धारवाडाचे जर मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर त्या जाग्यार जालें आनी थंय घरां बांदली लोकांनी जाल्यार आमची मोठी डेमोग्राफीक चेंज जातली। पंचायत सुद्दां आमची उरपाना, ती दुसऱ्याचीच कोणाची तरी जातली। ह्या विजन सगळें लक्षांत घेवन आमी आयआयटीक येवप हो योग्य ताचो आसा। सरकारान ती जागा ताब्यांत घेवन बेगीन ती आयआयटी पावनासलो। सो दॅट्स वाय म्हज्यान वड दिवपाक जायना बाबा होय काय ना, कित्याक हांव हांगा लोकां खातीर आसा, होय काय ना मान्य जाता न्ही सगळें ओके। म्हणून हांवें म्हणलें हांव हय म्हणून जबाब दिना आनी ओपोजूय करना। एज एन एड्युकेशनल पर्सन आय हॅव ऑल्सो स्टडीड, हांवूय शिकला। इट इज अ व्हेरी गुड इन्स्टिट्यूशन, ना म्हणना जायते बरें जावपाक शकता। हाचेर एकूय तरी हें ना, दुबाव ना की तें बरें जावचें ना म्हणून। पूण हेकूच म्हजो एक विशय आसलो की म्हज्या लोकांक जाय कितें जाय हें विचारतलें आनी हांव लोकां बरोबर रावतलें। लोकांक जाय तर हांव लोकां बरोबर आसा। विरोध केला आसा। आतां आमकां कळोन येयला रिवणाक की खरे रिवणकार हे खरे बरे तत्वाचे मनीस लोक आनी शिक्षणीक लोक आसा। तेन्ना लोकांक हे आयआयटी जाय म्हणून सगळ्याचो सपोर्ट आसा ना तुमच्या बरोबर। आयताराच्या बसकेत रिवणकारांनी आयआयटीक मळेवाड्यार जागो दिवपाक ग्रामसभे वेळार थाराव घेतला। ह्या आयआयटीक लागून तळाव्या मळेवाड्या वयल्या लोकांक त्रास जावचो ना असो विश्वास मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी उक्तायला। आणि ह्या ग्रामसभेन भितर प्रामुख्यान अनेक विशय आयले, 15-20 विशय आयले, ताजेर समर्पक उत्तरां जालीं आनी ताच्या नंतर प्रमुख जो मुद्दो आशिल्लो की लोकांची एक भावना आशिल्ली की आयआयटीच्या बद्दल आमकां सविस्तर म्हायती जाय
आनी लोकांक दिसताले खुबशे जाण भायल्यान उलयताले की IITक विरोध आसतलो कितें आसतलो. आयज स्पश्ट जाल्लें आसा की सादारण ते 300 लोक आयिल्ले. ह्या 300 लोकां मदीं एक युनॅनिमिटी दिसली. एक म्हाका दिसता की संपूर्ण सभागृह आनी सभागृहा भायर जे लोक भितर जायनासतना उरिल्ले तांणी एकच नारो दिलो की आमकां IIT जाय. आनी हातून भितर म्हाका दिसता की हांगचे पोस्ट ग्रॅज्युएशन आशिल्ले, इंजिनियर आशिल्ले, हातून भितर डॉक्टर आशिल्ले, अशे अनेक लोक हांगा आयज ग्रामसभेन पार्टिसिपेट जाले. आनी तातूंतल्यान एकच सूर जालो की IIT सारखे एक एज्युकेशनल हब जे आमचे रिवण गांवचे भाग्य किंवा आमचे गोंयचे भाग किंवा आमच्या सांग्याचे भाग हे आमी पयस वचपाक दिले ना. सगळ्यांनी शांतकायेन कसलोच गडबड नासतना प्रत्येकान आपलो मुद्दो व्यवस्थीत रित्या मांडलो. IITच्या विरोधान एक सिंगल हात वयर गेलो ना आनी IITच्या फॉर 100% हात वयर गेले आनी हो ठराव युनॅनिमसली म्हणजे सगळ्या ग्रामसभेन म्हाका दिसता संपूर्ण गोंयच्या एक असो निर्णय जाल्लो आसा की कोणाचो कसलोच दुबाव नासतना 100% ताका IITक समर्थन मेळपी रिवणा पंचायत. हांव आसा रिवणा आनी आयज रिवणाची जी ग्रामसभा आसा ती पार पडली. अनेक विशयांवर चर्चा जाली. तशेंच जो मुख्य मुद्दो आसलेलो तो म्हणल्यार IITचो. IIT बद्दल जे हांगचे ग्रामस्थ आसा तेणी आपले आपले मत मांडलें. तशेंच जे समाज कल्याण मंत्री आसा सुभाष फळदेसाई ह्यांनी आपले जे मत आसा म्हणल्यार IIT येयल्यार कितें बरें जातलें आनी कशें हो गांव सुदारतले हेजे बद्दल म्हायती दिली. आनी तशेंच बाकीच्या लोकांनी हेजो स्वागत केलो आनी आपलें मत मांडलें. गोमंतक TV खातीर गौरी सतरकर.